म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयज आमकां हें देवान कळीत केल्लें आसा. जेजू आपली कूड मंदीर म्हणून जियेतालो. आमी सगळीं जेजू आमचें सगळें आसा म्हणून आमी मंदीर जाता जेजूच्या आसण्याचें. जशे भाशेन हांगसर सांतिस्मो साक्रामेंत आसा तेच भाशेन जेजू आमचे भितर आसा. तर आमी कितलो ताका मान आनी महिमा दिवंक जाय, कितली आमी शिटूक रावंक जाय, कितली आमी ताका अजेत जावंक जाय. तितलेंच न्हय, ह्या मंदिरांत तो आसा. आयज आमी कॅथिड्रल, आमचें कॅथिड्रल पळय आसा त्या मंदिराचें आतां समर्पण करता आयच्या दिसा. देवाक तें समर्पिल्लें आसा. थंयसर आख्खी आमची दिवसी थंयसर येता आनी तें आमचें मंदीर एकवतीन. तो थंयसरच्यान आमकां सगळ्या जाणांक प्रेरणा मेळटात. तर हें आमी सगळें मनांत दवरया की आमी जिवे मंदिराचे फातर आनी जेजू आमच्या काळजांनी जियेता आनी आमी प्रत्येक जाण हांगसर आसा तितली पवित्र, कित्याक तो आमचे सगळें जियेता. आतां आमी आमचें पवित्रपण जियेना जायत, कित्याक आमी आपलेपणान जियेलीं की ना मागीर आमकां जाय पळय तशें आमी जियोंक लागता. ह्यो चाली आमकां मागीर ते बंदखणींत दवरता आनी ताचे गुलाम जावन आमी ते प्रमाणे जियेता. तर ह्या वेळार आमी मागया हातूंतली आमकां भायर काडच्याक आनी खरेपणी देवाची भक्ती बरे भशेन करून आमचें जिवीत ताच्या एकवटान सारच्याक.